विरोधात असताना इतली कामां जाली, सरकारात असल्यार कितले करता आशिल्लो ताचो विचार करात। ही उतरां केपेचो आमदार एल्टोनाची। आमदार एल्टोनान कितें म्हणिल्लें तें आयकात। बीजेपी सरकार आहा, हांव कांय म्हणा सर, सोदतालो म्हाका जाय तो, बट मुखायल माई चोया, सो घोड्याच्या चोडी बरी काम जाता आसतली। सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन इतली काम जाता, रुली घाले कितली जाता ती चोया तुमी। जेन्ना आमदार काम करता, थोडे जण कोण एक मनीस आमदार पंच मेंबरान कॉन्सर्टान घेवन चीफ मिनिस्टराक बंगल्यार गेलो कंप्लेन करपाक, ऑपोजिशनाक कित्याक काम जाता काय म्हणना चीफ मिनिस्टरान नो म्हणचें। एल्टोनाक अशें कित्याक सांगचें पडलें तें तोच सांगू शकता, मात तातूंतल्यान हेर राजकारण्यांनी कितें शिकचें आनी लोकांनी ताचो अर्थ कितें लावचो हें तितलेंच म्हत्वाचें। कांय दीस आदीं एका कार्यावळीक बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसानूय मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केल्ली। वेन्झीन कितें म्हणिल्लें तें आयकात। I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले आणि आज आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले प्रोजेक्ट पास झाले, जितले अप्रुव्हल्स मेळ्ळे, इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम अँड ही हॅज केप्ट दॅट डिसिजन ऑफ पॉलिटिक्स असाइड। आता हे दोगूय विरोधात आशिल्ले आमदार, दोगांची कामां खंय जातात। कामां जातात म्हूण तर सरकाराच्या कामाची आणि मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली। विरोध करपाच्या वेळार ते विरोध करतातूच, त्या गजालीचेर कोण आड नजर करता अशें ना। गोंयच्या राजकारणाची परिस्थिती पळयल्यार सरकारात 33 आमदार आणि विरोधात फकत 7। हाचो अर्थ आता कितें लावचो काय? सरकारात गर्दी जाल्ल्यान तांकां वेळ कमी आणि विरोधात कमी आशिल्ल्यान तांकां वेळ चड मेळपाक लागला काय कितें? ह्यो गजाली तश्यो स्पश्ट जावच्यो ना, मात विरोधकांची कामां जातात हे मान्य करतात जाल्यार बरी गजाल। गोंयांत जी पक्षांतरां पळयली ती फकत एकाच कारणाक लागून आशिल्ली, ती म्हळ्यार आपली कामां जायनात आणि ताच्या खातीर पक्ष बदलून बीजेपीत वता। पूण सत्तेर आशिल्ले आणि बीजेपी पक्षात गेल्ले आमदार सरकाराची आणि मुख्यमंत्र्याची इतली तोखणाय करतना दिश्टी पडनात। हाचो अर्थ कितें काय? तांची कामां जायनात काय कितें? ह्या प्रस्नांच्यो जापो तांच्यांनीच दिवच्यो पडटल्यो। दुसरी गजाल म्हळ्यार विरोधातल्या आमदारांची कामां जावपाक लागिल्ल्यान त्या मतदारसंघात पक्षाचे मनीस आशिल्ले तांचे फुडें कितें? तांच्या फुडाराचो पक्षान विचार केला काय कितें? काय आयते आमदार घेवन परत सत्ता ह्यो राजकीय गजाली जाल्यो, मात काम करून घेवपाक खरेंच पक्षांतर करचें पडटा काय ह्या प्रस्नाचेर मात दोनूय आमदारांनी विचार करपाक लायला हें तितलेंच खरें। आता कोणाची विकेट पडटा आणि कोण कोणाचे गोडवे गावन फॉरवर्ड ह्यो गजाली योग्य वेळार स्पश्ट जातल्यो। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट। देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.